आज एक सकाळी हांवें ट्वीट केला की पुलीस रिक्रुटमेंट जे इलेक्शना पयलीं चालू आशिल्ले ह्या कोड लागतकच ते स्टॉप जाल्ले. आतां आमकां खात्री लायक सुत्रा कडल्यान इन्फॉर्मेशन आयलां की मुख्यमंत्री फोन करपा लायता टॉप पुलीस ऑफिशलांक आनी फायल मुवमेंट करपाचो यत्न चालू जाला की इलेक्शन कमिशनाचें परमिशन घेवन रिक्रुटमेंट करप. जर मुख्यमंत्री म्हणटा 22 येतले जाल्यार तांकां 15 दीस रावपाक कितें जाता आनी एक 15 दिसांनी रिजल्ट आहा जाल्यार 15 दीस रावंक हांगा कितें जाता. हाचो अर्थ की हांचें सरकार येना आनी हांच्यांनी जे एजंट आहा हांच्यांनी जे पुलीस रिक्रुटमेंटाक पयशे घेतल्यात लोकां कडल्यान. तुमी भोंवन पळयात इलेक्शनाक बिचोले तालुक्यान हांव आशिल्लो थंय तुमी प्रत्येक वाड्याचेर विचारात कोण म्हणटा आपल्या कडेन 10 लाख मागले, कोण म्हणटा आपल्या कडेन 15 लाख, आपल्यान 10 लाख दिले. सो अशे तरेचो एक भुरग्यां मदीं एक रोश आसा आनी हो रोश 10 मार्चाक दिसून येतलो. सो हांकां खंय तरी भंय पडला आतां की 10 तारखेक रिजल्ट जाल्या नंतर हे पयशे कोणे कोणे घेतले हांच्या घरा कडेन हे भुरगे रातचे पावतले पयशे परते मागपाक आनी ऑलरेडी आमी आयकलां की पयशे परते मागपाचे सुरू जाला म्हणून. सो ते भंय ते हे जावचे न्ही आनी रिक्रुटमेंट पयशे परते दिवचे पडटले म्हणून बेगीन रिक्रुटमेंट करपा लावप इलेक्शन कमिशनाचे आनी ही फायल मुवमेंट करपा लावप हे सगळे प्रयत्न षडयंत्र सुरू जाला. गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमच्या अध्यक्षान आमकां क्लियर डायरेक्शनां दिल्ली आसा की ह्या फुडल्या म्हणजे फेब्रुवारी 14 तारीख ते मार्च 10 तारीख पर्यंत ह्या सरकाराच्या बारीक बारीक मुवमेंटाचेर लक्ष दवरात आनी आमी दवरिल्ले आसात. आमी खंय वचूना, आमी हांगाच आसात आनी बारीक लक्ष आमी सरकाराचेर दवरून आसात आनी आमी ऑफिशलांक शिटकावणी दितात. ते मागीर खंयच्या डिपार्टमेंटाचे आसूं. यू वील हॅव टू फेस द कोर्ट ऑफ लॉ. म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर जो आशिल्लो ताका आमी सुप्रीम कोर्ट पर्यंत व्हेलो, तुमकां याद जातलें म्युनिसिपल रिजर्वेशन मॅटरान. आनी वी वील नॉट टेक दीस लायटली. आनी अशें जर हांचे षडयंत्र चालू आसा देन वी वील हॅव नो अदर ऑप्शन देन सिकींग लीगल रेमेडी विथ आवर बॅटरी ऑफ लॉयर्स अँड move to High Court on this matter. And we also warn the top police officials not to fall prey to the dictates of this chief minister. तो आता मुख्यमंत्री उरलो ना, तो केअरटेकर मुख्यमंत्री आसा. बिचोले तालुक्यान जर तूं भोंवत जाल्यार कोण तरी एकटी बायल मनीस खूब पयशे घेताली म्हणून तुमकां जग जायना मिडिया भावने सोदून काडचे कोण ती. मये मतदारसंघान वाड्या वाड्यार लोक सांगताले. सो हातून एक स्पश्ट जाता की देर वॉज अ मॅसिव रिक्रुटमेंट स्कॅम आनी हे सगळे हे घरान वतले 10 तारखेक घरा वतले म्हणून पयशे परते दिवचे पडटले म्हणून हे बेगीन खंय तरी फास्ट ट्रॅक करपाक बाय वायलेटिंग ऑल लॉज. वी अपील टू द CEO ऑल्सो, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर गोवा, नॉट टू गिव परमिशन टू सच नॉनसेन्स फायल्स इफ दे हॅव बीन मूव्ड अँड वी वील हॅव टू मूव to court of law if it happens.